मोगाच्या बहिणी भावांनो, आम्ही आतांच पळयलां जेजू भरपूर जेजू लागीं एक कोडकार येता आनी कोडकार येता ते तांची थोडी म्हायती म्हणल्यार जेजूच्या काळार हें कोड आसलेले मनीस, लेप्रोसी आसलेले मनीस न्हू, तांकां हें फकत ही पिडा रोग जो आसलो तो फकत कुडीचोच न्हय, पण तो तांच्या आख्खे जिविताचो म्हणजे तेन्ना असली पिडा रोग आयलो की तांचें चिंतप आसलें की तांकां ते तांचे पातकां पासत तांच्या रोजांच्या पातकां पासत तांकां तें पिडा आयिल्ली आसा वा त्रास आयिल्ले आसा अशें तांचें चिंतप. आनी तांचो कायदो असो आसलो की ते तांकां समाजांतलेच पयस करून दवरताले, समाजांतले ते तांकां भायर येताले, भायर काडून दवरताले. आनी ह्या कोडकारान एक एकसुरे जाग्यार वचून तांचें जिवीत सारूंक पडटालें, कित्याक तांचें हें पिडा रोग दुसऱ्यांक लागूना जावंक. आनी कायदो असो आसलो की हे कोडकारान जेन्ना कोणू लोक तांच्या वाठारांतल्यान पासार जाता जाल्यार ते बोवाळ मारून ताणें लोकांक चतूर करूंक जाय आसलें की आमी हांगा आसात, तुमी सावधान रावात म्हणून. आनी एक बरे पयस समाजाकून पयस आसले लोक तांकां पयस करताले. आयज आमी पळयता मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू ह्या कोडकाराक पयस करिना. हे कोडकाराक तो आपले कुशीन तो ताका आपल्या मोग दाखयता की आपणाक खरेंच तुका निडोल करूंक जाय म्हणून. आनी हो कोडकार जेन्ना येता तो फाटीं फुडें ताका हात लावन तो ताका बरो करता. मोगाच्या भयणी भावांनो, हातूंतल्यान जेजू आमकां दाखयता की मोग करूंक आमी आमच्यान तो पयस रावन मोग करूंक जायना, पूण आमी मोग करतले जाल्यार न्हू आमी एकामेकाच्या लागीं येवन तो मोग करूंक जाय, मोग दाखोवंकूय जाय. आनी हेंच आमकां आयज जेजू दाखयता. आमी पळयत जाल्यार न्हू आमच्या जिवितांत देखून आमी पळयत जाल्यार खंयच्याय एक दुयेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक पळयात, तांकां आमी गोडे दुर्बांनी वखदां बी दिवन आमी तांची परामर्श करतात, पूण आमी तांकां मोगान तरी वागिनात ताचे लागीं तांचें तें पिडा रोग बरें जायना. मोगान तरी वागत जाल्यार तांचे जिवितांत ती पेकोवणी अदीक आनी अदीक चड बेगीन जाता. आमी हें पळयता, हें आमी आमच्या जिवितांत दिसून येता. आनी हेंच आयज जेजू आमकां दाखयता. जे मेर आमी आमचो मोग हे आमच्या कश्टतल्या भाव भयणांक लागींच्यान दाखयतात न्हू, तेन्ना तांचे जिवितांत पेकोवणी बेगीन येता आनी तांचें जिवीत आमी बरें करूंक पावता. दुसरें शिकवण आमी आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान घेवंक जाता तें म्हणल्यार ह्या कोडकाराचें आमचें बळ आनी ताची तो घोटाय. तो जाणा समाजान ताका नाकारला म्हणून, तरी आसतना तो धीर आनी देवाचेर जेजूचेर भावर धरून तो घोटायेन आनी बरभाशेन तो मुखार येता. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश त्रास जाता तेन्ना आमी फाटीं सरतात काय वो आमी दुसरीं आमकां कितें म्हणटलीं अशें चिंततात काय, वो आमी जेजूचेर भावर धरून मुखार येतात काय आनी ताचे लागीं आमी खालतीकायेन मागतात काय, हें आमी नियाळ करूंक गरजेचें. हे दोन शिकवण्यो आमी घेवया. म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार जेजू शिकयले ते भाशेन पयस रावन न्हय पूण लागीं रावन आमी एकामेकाक आमचो मोग दाखोवया. आनी दुसरें म्हणल्यार कोडकारा भाशेन धीर आनी बळ घेवन बरभाशान आनी भावार्थान त्या मुखार जेजू मुखार आमची गरजो आमी दवरुया. ह्यो शिकवण्यो आमी आमच्या जिवितांत लावया आनी देवा लागीं कृपा मागुया आमकां ताच्या मोगान भरूंक, आनी होच मोग आमी आमच्या दुसऱ्या भाव भयणीक दिवंक.